वार्षिक तो हे स्थापनेचे दिवस तो येतात पूजा करपाक वार्षिक भट्टो आमचा आमलो हांगासलो स्थानीक व्हड येयल्लो आसा ताका आमचा पोहनाका ते सायडीन पळया धर्माचे रक्षण करतात ते पळया ते सायडीन तोंड करा आणि पळया पळया तुमचा साहेब पळय कितलो हा पळया तांकां पळया आणि किसान थंय पळया सगळ्यांच्या गाराडे होतो आशीर्वाद दिसलो त्याका आणि प्रमोशन मेळटालें त्याका अशें देवाचो बाबाजी काल तुम्ही यज्ञ केलें हांगा हे होम बीम घातलो तेजेर तुमी कितें होम घातलेलो हो काही परिणाम ज्या लोकांपैकी तेजेर अफवा उडयले वायट हय आमी फक्त जे हांगा बसताले आज तुमी पळयलां हय वड सांगनासतना काडप कसो आशिल्लो फक्त वटवृक्ष देवळात टच जावपाक जायना आशिल्लो एक मुद्दो आशिल्लो आमकांय भंय आहा कोणी आनी वड काडले केन्ना आमी 4 पर्यंत सकाळीं हांगा आसात तेजे उपरांत वड काडला काडपी कोण हिंदूच तुमकां एक लक्षांत दवरात तुमची म्हायती खातीर सांगता आयज थोडे आमगेले थोडे अशे आसात गोरक्षक म्हणटात तुमची म्हायती खातीर जे कत्तलखाने आसात ते हिंदूचेच आसात हां बाबा पण काल जी जे हवन केल्ले पाठपूजा केली ती फक्त आमच्या रक्षणा खातीर ना तुम्ही काल केले मरे ना तुम्ही काल काढूंक जायना म्हणून केले हांवें धर्मा लागून म्हाजो स्वताचो घरदार त्याग केला आनी जे पळय हे मारवाडी आसात राजस्थानी गुजराती आसात तांकां खबर आसा दादा पीर कितें म्हणटात योगी नाथ कितें म्हणटात तांकां खबर आसात आनी खबर आसून तांकां हांवें काल तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केल्ली तुमी कितें तरी हेजेर उपाय काडा म्हूण तेणी आमकां आश्वासन दिवन गेले काल सांजचे आमी करतले म्हणून तरी पूण आयज तेणी घातलो बाबा तुम्ही काल हवन केल्लो तो कित्या खातीर केल्लो फक्त आमच्या रक्षणा खातीर खापरेश्वरा कडेन हय रक्षणा खातीर आमच्या रक्षणा खातीर कोणाची वायट ते करता म्हणून आमी करपाना पूण वाचोवपा खातीर हवन घातलो हय पूण आयज वाचलेले खंय दिसना कित्या वयल्यान म्हणटा तूं बट तूं कित्या वयल्यान म्हणटा वाचलें ना म्हणून तेजी शक्ती हे पोलिसांक आनी ब्राह्मणां काडपाक ताकद आसा ना हां जे कितें जातलें आतां नाटक पळयतलोच जा तूं आतां पोलीस समज हें प्रोटेक्शन दिवन काडटा तो फाल्यां हांगा पोलीस दवरचेच पडटले कितें नाल्यार कितें बेगीन घडटलें हांगा हे शिरोड्या आपेकारा कडेन घडलां व्हडलो वड काडलेलो बस पडली 2 जाण मेल्लीं आसात लक्षांत दवरा तो जेन्ना आपले स्थान आनी पयलीं वयतले ते बोट वयतले बट जे आतां काडटा ते हो मावळते जे मुर्ती हात घालतात ब्राह्मण ते पयलीं वयतले बाबाजी आतां काडटले ते तेणी तो ठरयला काडपाचें हय कारण हांगसरलो जो कोण मुखेली आसा तो आसा ब्राह्मणा पे हाडला ब्राह्मणान तांकां सांगपा जाय आशिल्लें तुमी हात घालपा जायना म्हणून हे गांवचो पुरोहीत आपूण म्हणून
निलेश अबा सामको काप्रेश्वराच्या मुखार आसा सिच्युएशन भायले ब्राह्मण हाडल्यात जो गांवचो पुरोहीत जेणे बसयल्ली पळय तेका ते मान्यता दिनात खंयची तरी भट हाडल्यात राजस्थानचे गाडयेन आनी ते भितर कित्याक कितें करता तू थंय नाका तू आमचो भट तो म्हाका सांगता तेरे को पाप लगेगा खंय तो पोलीस कोण तो हिंदी उलयता देवाक खंय तो पोलीस तो म्हाका सांगता पाप लागतले म्हणून अरे हांवें तेका आमकां पाप लागतले अरे रे 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 बाहेर नाका तुम्ही हो बाहेर नका दवरूंक तेका भटजी तू बाहेर सर भटजी भटजी तू नाका बाहेर सर भटजी नाका बाहेर सर भटजी तू बाहेर सर तू बाबीचो भागीदार जाय नाका बाहेर सर भटजी भागीदार जातलो बाहेर सर खूप जातलो काका घेऊन भायर यो काका घेऊन भायर यो बाहेर यो घेऊन येता आमी ते कोण आहात पहिली भटजी लय वाट घे सुवास राजस्थानी वाट घे आनी घेऊन यो तेका सँडल बीन घालपाक जायना पळयात कशे देवाक पळय कधी वस्त्रां काडटात पळयात वयल्यान म्हणटा तातवांत वयल्यान हे कोण रे जेवण घेवन ए वारे सुरू जाल रे तूं सॉलिड मरे इम्पॅक्ट सॉलिड बटन्स असल्या हांव ना तेंचे कडेन उलोवंक तो म्हाका उलोवंक दिना आनी तो म्हाका सांगता तो पाप लागतले म्हणून आमकां तुमचेर कांय काडटा मूर्ती काडटा म्हाका जायना ते बघा पळया सायडीक रावा रे बाबा तो सायडीक रावा तुमची बघा पळया रे मानाय मी आडा सायडीक रावा भायर वच मरे भायर आसा भायर आसा भायर रावतो मानाय मी सायडीक करून सांगता मेसेज मग सारखी दिया मिडियान कित्याचें कितेंय घालपाक काल आमी केली म्हणटा जाल्यार हे पांच भट कित्याक घालले आमी जर केले पळय आतां तेजो ते हें करतात ऑर्डर दोन आसा एक आसा हायकोर्टान गेल्ली आतां ती लोकेशन ती लोकेशन अशें शांतीनगरी केल्लें वॉर्ड मेलो वॉर्ड सर्वाय करपाक शकले ना दुसरी ऑर्डर आसा पळय एज पर दॅट इज अ कन्सेंट ऑर्डर 2019 तातूंत भितर कार्तिक कुडणेकराचे कन्सेंट आसा कसली तरी लोकेशन स्ट्रक्चरल लोकेशन देवळाचो मेन्शन ना मुर्तीचो मेन्शन सो आज म्हाका तरी दिसता की सुट्टी जी मुर्तीची चल्ल्या ते खंयच्याच ऑर्डरीन बरयल्लें ना आज हायवे ऑथॉरिटी किंवा पुलीस किंवा ऑथॉरिटीज ज्या तरेन मूर्ती शिफ्ट करता ती मूर्ती शिफ्ट करची म्हणून हायकोर्टाची स्पेसिफीक ऑर्डर ना कोणी कन्सेंट दिल्लो स्पेसिफिकली आसा
कशे तरेन करता इज एब्सोल्यूट हाय हँडेडनेस सांगपाक दिसता. आनी आज अशी परिस्थिती आसा की देव फायनली हिंदू धर्म म्हणून आमी बॉम्ब मारतात आनी ज्या वेळार परिस्थिती येता आमच्या देवाक वाचोवपाची तेन्ना ज्या मनीस हिंदू धर्म सनातनी धर्माचे रक्षक म्हणून वर मोर्चा बिरच्या व्हरपी लोक खंय आसा त्या खबर दिसना. आनी आज हांगा हात लायतात ते पुलिस ऑफिसर्स आनी बी ऑथॉरिटीज आसा पळय ते सगळे सनातन धर्मीच आसा. कशे तरेन कापाजदाद जाल्ल्या देवाक हलोवपाचें आमकां कळना. स्ट्रक्चर काडचें म्हणून कसले तरी एक सर्वे नंबर खबर ना आनी म्हाका आयडेंटिफाय करून सांगचो सर्वे नंबर खंयचो तो होच सर्वे नंबर म्हणून ते कार्तिक कुडणेकरान कन्सेंट दिल्लो हें काडपाक म्हणून. आज कार्तिक कुडणेकराची जबाबदारी आशिल्ली हांगा रावपाची. आय डोंट नो वाय ही इज नॉट हियर. ही शूड हॅव बीन हियर अँड सेड की बाबा हे हांगा काडूंक शकता हे आमी देवूळ काडपाचें दिल्लें म्हणून. देवूळ काडपाक काडूंक जाय म्हणून खंयच बरयल्लें ना. नॉट किपिंग वेल. न्ही तुमी येवपाक सांगून आमी आमी या घरांनी आमी या ताच्या घरान आमी या तुमच्या घरान न्ही हा एकूच गजाल. आमी कार्तिका कडेन या कार्तिकान देवूळ काडचें म्हणून बरयल्लें दिल्लें येवन आशिल्लें म्हणून मागीर सांगा मरे कार्तिका बाई पळय एकच सांगता पळय कार्तिक प्रश्न हो ना पर्सनल म्हणतात कार्तिकाचे पण कार्तिकाचे पर्सनल ना देव कोणाचो पर्सनल नासता. पर्सनल नसता आणि आयज न्हू काकी ताई एक गजाल आसा ती हांवें ऑर्डर वाचली त्या ऑर्डरीन खंयच ते देवूळ काडचें म्हणून कार्तिकान बरोवन दिवंक ना. कार्तिकान जर स्वता हांगा येवन हें सांगत किंवा फोनार सांगत जाल्यार इशू सोंपता न्ही. आमी फोन लावया कार्तिकाक उलोवपाची परिस्थिती आसा पळय हांगा राजकारण न्ही देवाचो प्रश्न. बाबा कित्याक उडयतले कोण उडयतलो ना ते घेऊन वयतले न्हू. जाल्यार पळय पळय तसो कितें जावपाक जायना तेका. साहेबा एकूच गजाल सांगता मॅडम तो आज रिस्पॉन्सिबल ऑफिस मॅडम एक मिनिट जे आता सगळे जाण हांगासर म्हणटात की कार्तिक बाईन सायन मारून दिली सुप्रीम कोर्टात हे कितपर्यंत खरें आहा तर. ना ना तेनी नको सारकें कितें तें म्हाका सायन दाखय म्हणून सांगलें हांवें सकाळचें म्हाका कोणी दाखोवंक ना. आनी सपोज जर सायन मारली तो वोट काड म्हणून सांगतलो जावं तो मूर्ती काड म्हणून सांगतलो थंय आपूण सेवा करता रात दीस तो मनीस तेन्ना काड म्हणून सांगतलो सांगू ना मात तूं हांगा हांगा मातशें येवन सांगूं जाय. कार्तिक बाब येतो आता येतालो म्हणजे आयज म्हाका तेचे न्हू लायफाची रिस्क घेवपाची ना. म्हाका कोण ना तेच्या शिवाय. पूण त्याच्या उतराचेर सगळें म्हणजे रावल्यात न्हू की बाबा कार्तिक येवन कितें आतां आमी सांगतलो म्हणून. सकाळच्यान बॉम्ब मारता कितलीशी आयकली गव्हर्मेंटान. काल कार्तिकान सीएमाक सांगलेलें आमकां 2 दीस दी म्हणून कित्याक आयकोंक ना सीएमान. तो आयज आयकतलो सीएम तुमकां दिसता. मॅडम कालचें सिट्युएशन वेगळें आनी आयचें सिट्युएशन वेगळें न्हू. ना सांगलेलें ऑलरेडी सांगलेलें तांकां कितें सांगूंक जाय ते सीएम सराक सुद्दां सांगलेलें. सीएम सरान आमकां चान्स दिवंक जाय आसलो 2 दिसाचो. पण आतां तुमी कन्सेंट बरोवन दिल्लो. हांव आपयना आतां कितें करतात न्हू तांकां करून ये आनी कोणाक कितें जाता तें जावन ये आनी कांय सांगना दुसरो विषय आता ऑलमोस्ट फायनल जाल्लें आसा डिसिजन की मुर्ती हलोवपाची. ते भोट कोणी हाडल्या ते कोणाक लोकांक खबर आहा कोणाक कोणी काडून खंय दवरपाचें अशें कितें. हांव नको घरा वतले बीजेपीच्या कार्यालयान व्हरून दवरचें मंत्रालयान व्हरून दवरचें. आनी कितें म्हणून सांगपाचें तुका प्रश्न हो आसा की आज ऑर्डर कोणाकूच खबर ना. आतां हांवें जी ऑर्डर वाचल्या 2019 कन्सेंट ऑर्डर आसा तातूंत भितर मूर्ती काडचें आनी देवूळ काडचें म्हणून खबर येलें ना. तातूंत भितर एक्सपान्शनाचें आसा ऑर्डर. एक्सपान्शनाच्या ऑर्डरी भितर कांय स्ट्रक्चरां काडचीं म्हणून आसा. खंयची स्ट्रक्चर आयडेंटिफाय तरी केल्या मामलेदाराक विचारा तुमी प्रश्न. हो प्रश्न तुमी मामलेदाराक विचारपाक जाय. तें सांगू नका. सांगना जाल्यार मागीर दॅट मिन्स ऑथॉरिटी इज हुडविंकींग एवरीबडी. म्हणजे आज रस्त्यार पडल्या रे हिंदू आमी हिंदू रस्त्यार पडल्या आमी सनातन धर्मी रस्त्यार पडल्या. तुमीच म्हणटा मरे रक्षक म्हणून तुमी मोर्चा व्हरता मरे तो पयर छत्रपती शिवाजी महाराजाचेर इतिहास जो विपर्यास केल्लो चीफ मिनिस्टरान ताजेर उलयलें म्हणून बजरंग दल गेल्लें मरे. आज बजरंग दल खंय सांगा आसा खंय आसा ते या मरे हांगा देव तुमचो आमचो कित्याक येना. स्थानिकूय दिसना पण स्थानिकांची परिस्थिती तुका खबर आहा कोणाची कॉन्स्टिट्युएन्सी तुका खबर ना. कित्याक उलोवपाक जाय आमी ह्यो गजाली. प्रश्न हो आसा की आज ऑथॉरिटीज जेन्ना कायद्या प्रमाणे वागता म्हणटा जाल्यार कायद्या प्रमाणे ऑर्डर दाखोवपाक जाय देवूळ काडचें म्हणून मुर्ती काडची म्हणून. आज मुर्तेक तुमी हात लायलो पळय देव कितें आसता पळोवन घेतलो ती वेगळी गजाल. पूण आज मुर्ती काडटा म्हणून आज गोंयभर लोक बोवाळ घालता. हांगा लोक नाका आसूं पूण लोकांचो जो सेंटिमेंट आसा तो बरोबर आसा न्ही. सारवार करूंक जायना आशिल्लें देवूळ तें जायना. हायवे रिअलायनमेंट केला मरे तुमी ओल्ड गोवा. हायवे रिअलायनमेंट केला ते बांबोळे लोकांचे जागे वाचोवपा खातीर. मागीर हें जायना आशिल्लें मातशें एक हायट वाडोवपाक जायना आशिल्ली हांगा देवूळ वाचोवपाक बरें व्हड रिलोकेट करता.
वड रोलीकड शांतीने केलो वाचलो वड शांतीनोचो वड वाचलो कितलो प्रयत्न केलो आमी प्रयत्न केलो आनी प्रयत्न करूंक ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान प्रयत्न करूंक ना एक प्रायवेट पर्सन ट्राय टू सेव दॅट हांगा वटवृक्षाची पुजा करूं ना रे बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी आनी महिलांनी आज तो वटवृक्ष काडटा तुमकां दुख्ख जायना काय राजकारणा खातीर सदांच देवाचो वापर करपाचो हें चुकीचें रे खंय तरी आमकां सामकें चुकीचें दिसता आय थिंक इट इज व्हेरी डिस्टर्बिंग ज्या तरेन कितें चल्लां तें आज पुलीस ते पांये पडपाक वचपाक दिना शेवटच्या क्षणा खातीर लोक थंय देवाक वचून पांये पडपाक तें करपाक दिना म्हज्या कोतान जें मोडटा तें इलिगल चल्लां म्हज्या कोतान शिफ्टींग ऑल्सो इलिगल चल्ल्या ऑर्डर तुमकां दाखय म्हणून सांग ते ब्राह्मणां सुद्दां हाडून दवरतात MLA सांगता आपूण गुंडा म्हणून आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी पुलीस ते दुर्गार बसून पळयता FIR रजिस्टर करपाक हांचे कडेन गेले जाल्यार एक रजिस्टर करना मागीर तांच्यांनी उरला कितें दे आर लायक चपराशी मरे हे सगळे चपराशी हांगा आसा ते कॅन बी ओनली ऑर्डर्ड डू समथींग आतां रस्तो पुस म्हणल्यार पुसतले जेणे पळय मुर्ती बसयल्ली पळय त्या ब्राह्मणां सुद्दां सोडना पळय ते हो पळय ब्राह्मणां हाडून दवरला पोलिसांनी ताकाच सांग चार मंत्र म्हणून कितें आसा तें कोणाचें जावचें म्हणून आज अशेंच म्हणचें पडलें ना शाप हो कोणाक लागतलो शाप तेणी ऑर्डर दिला तेका लागचो ना कोण आसता तो भितर शाप तेंकां लागतो आनी सत्य परिस्थिती आहा येल्लो कांयच घेवन वचना तुमी पळयला आसतले येल्लो कितें घेवन गेला तो हांव उलयना कोण तो पूण येल्लो कांयच घेवन वचूंक ना पण आयज हे जे नाका जाल्ली गुंडागिरी दादागिरी चल्ल्या पळय हांव हेंकां कांय म्हणना ह्या पुलिसांक हांव कांय म्हणना जेन्ना वयल्यान येयले न्हू म्हणटो तांकां धांवचें पडटा आयज हें चल्लां आयज लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ती खंयच ना लॉ एंड ऑर्डर ही लॉ एंड ऑर्डर आतां कितें मंत्र म्हणटा कोणाक खबर ते कोण ते भोट कोणी हाडल्या भारतीय जनता पार्टीन हाडल्या गोंयान भोट ना गोंयान भोट ना गोंयान ना भोट ते भोट काय भोट कोण खबर ते भोट काय कोण ते कोणाक खबर आसा तो मामलेदार खंय आसा एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट ताका विचारा भोट कोण ते खबर आसा म्हणून मंत्र म्हणपाक कळटा काय म्हणटा तांकां रे हिंदू धर्माक तुमी सामके अशे रस्त्यार हाडून सोडल्या होम न्ही तो उजो तो कोण रे ते मामलेदार खंय तो आजून तूं 50 फोन गोल्डन आहे